वास्को पुलिसांनी चोरयेच्या आरोपावयल्यान 4 जाणांक धरल्यात। तांचे कडल्यान चोरयेचो लॅपटॉप आनी बाकीचे सामान जप्त केला। वास्कोतल्या सर्व शिक्षा अभियानाच्या ऑफिसांतल्यान हो लॅपटॉप फारायल्लो। कांय दिसा फाटीं चोरांनी तो लॅपटॉप विकपा खातीर त्या लॅपटॉपाचो फोटो वेबसायटीर घालो। तेन्ना पुलिसांनी तो ट्रॅक करून चोरांक धरले। 19 वर्साचो जयसिंग आणि 18 वर्साच्या राजकुमार बिंड ह्या दोगा तरणाट्यांसयत हेर दोगा अल्पवयीन भुरग्यांक वास्को पुलिसांनी अटक केल्या। लॅपटॉप, कॅमेरा आणि हेर इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरला म्हूण 2 कागाळी वास्को पुलिसांक 25 मार्च आणि 7 एप्रिलाक आयिल्ल्यो। पुलिसांनी आरोपी सयत 50,000चो माल जप्त केलो। प्रफुल्लता डी नायक, ब्लॉक रिजर्व सेंटर कोऑर्डिनेटर PRC मार्ग गोवा तिने कंप्लेंट दिली की त्यांच्या सर्व शिक्षा अभियानाच्या ऑफिसांतल्यान एक लॅपटॉप आणि एक कॅमेरा चोरयेक गेलो म्हणून। फर्स्ट जेन्ना कंप्लेंट दिली तेन्ना कॅमेरा चोरयेक गेलो आनी सेकंड टायम लॅपटॉप गेलो। आणि जेन्ना आमी इन्व्हेस्टिगेशन करताले तेन्ना कोणी तरी एका सायटीर घातलो, होच लॅपटॉप सरळ फोटो घातलो तेजेर आनी विकपाक तेंच्यांनी सायटीर घालून दवरलो, तो विकपा आसा म्हणून। तेजेर तेंचो तो त्या स्कुलाचो हेजो थंय लोगो मेळ्ळो आमकां आनी तेजे वयल्यान आमी ताका कॉन्टेक्ट जाले, मोबायलाचेर कॉन्टेक्ट करून हे रिकवर केलो, लॅपटॉपूय रिकवर केलो आनी जे कोण एक्यूज इनवॉल्व आसले तांकांय अरेस्ट केलो। तितून आमचे 2 मेजर एक्यूज आसा आनी 2 जाण आसा ते मायनर, ते दोगूय भाव। मेजर आसा तेजें नांव जय सिंग सन ऑफ शंकर सिंग, रेजिडेंट ऑफ मांगूर वास्को, आनी सेकंड इज रामकुमार सन ऑफ सुरेश कुमार बिन, रेजिडेंट ऑफ मोती सदन नियर जोशी बिल्डिंग। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। गौंडळी कुमारजुंवे पूल 30 मेक येरादारीक उक्तो करपाचे सरकाराचे यत्न आसात। हो पूल येरादारीक चालू जाल्या उपरांत सांखळे पणजे अंतर सुमार 10 किलोमिटरांनी कमी जातले। हो पूल बांदपाक सुमार 44 कोटी लागल्यात। गौंडाळी कुमारजुंवे पुलाचे काम पुराय जायत आयलां। 30 मेक ह्या पुलाचे उक्तावण जावं येता अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार म्हणटा। साधारणपणे अपेक्षा की 30 मेक पूल उद्घाटन करून येतलो अशी अपेक्षा शेड्युला प्रमाणे जातले। साधारणपणे एवढे तेवढे एक 15 दीस जाय, पण म्हाका दिसता 30 मे पर्यंतूच आमी करूंक शकतले। हे जे उखलपाचें आहा दीस इज युनीक, भारतान अशें केन्नाच करूंक ना अजून पर्यंत। एक्सेप्शन काय आसल्यार म्हाका खबर ना, पण जनरली तरी खबर ना। 250 टनाचो मदलो स्पॅन जो आसा, लेंथ कितली स्पॅनची 80 मिटरची क्लियर लेंथ आहा, तो सगळो स्पॅन फॅब्रिकेट सकयल केला, आतां उखलून तो वयर व्हरून दवरतले। गौंडाळी पूल येरादारीक उक्तो जाल्या उपरांत सांखळे पणजे अंतर सुमार 10 किलोमिटरांनी कमी जातले असो अदमास आसा। हो ब्रिज जालो की कनेक्टिविटी जातली। तिसरो ब्रिज आहा तो रेल्वे ओव्हरब्रिज एट अबाउट 2 किलोमिटर्स फ्रॉम हियर, तो रेल्वे कडेन परमिशन घेवन तो बांदलो की ही कनेक्टिविटी जवळ जवळ 10-12 किलोमिटर सांखळेच्या लोकांक अत्यंत उपयोग पडटली, आमोण्याच्या लोकांक उपयोग पडटली, वाळपय लोकांक उपयोग पडटली, बेळगांव वचपी लोकांक 10 किलोमिटर डिस्टन्स कमी जातले। गौंडाळी कुमारजुंवे पुलाचे सुमार 80 मिटरांचे आर्क बसोवपाचे काम सोमारा सुरू जाले। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आणि GSIDCचो उपाध्यक्ष आमदार दोतोर प्रमोद सावंतान नाल्ल वाडोवन काम चालू केले। ह्या कामाक लागून कुमारजुंवेच्या कालव्यांतल्या येरादारीचेर मे म्हयन्याच्या 6 तारखे मेरेन बंदी घाल्या। प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। देपो ग्रुपान ऑलिंपिक गोल्ड क्वेस्टाक आदार दिवपाचें थारायलां। ताका लागून खेळामळार मोठी सपनां पळोवपी गोंयच्या खेळगड्यांक उर्बा मेळटली। ऑलिंपिक गोल्ड क्वेस्टा कडल्यान स्कॉलरशीप मेळोवपा खातीर गोंयच्या बऱ्या खेळगड्यांक आनीक चड प्रॅक्टीस आनी मेहनत करची पडटली। We also have what is known as the Olympic Gold Quest Scholarship Program, where we support young athletes in the age group of 11 to 17 years old. We are grooming, identifying and training them for the future, for the 2020 and the 2024 Olympics. And I'm sure I learned a lot from you guys. But we do this in a micro scale in the state of Goa. And as you've seen from Vishwanathan Anand and Sena, Goa gets a lot of positive energy to sports because both of them in some way had, Goa contributed to their careers. So we're trying to do this in a small way in Goa, but we want to continue doing this, and I'm truly sure that Goa will remain connected to OGT. इतल्यान खबराची हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।